पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गाचे राणी उल्हास पाव. हालेलुया. हालेलुया. Kita katu wawon fawzali हालेलुया. तो अपने संगले परी जीवन जला हालेलुया. आम्हापासो देवाला की माग हालेलुया. संतोषानी उल्हास पाव औंकारी मरिये हालेलुया. खित्याक सोमी खरंच जीवन जला हालेलुया. माग्या ये देवा तुझ्या पुत्र आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावे संसार संत सांगतोय दया केला ताचे माई औंकार मरिये मरी फाट ससाचे जिनेसो संत समखाला बस कर म्हण आम्ही मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या सम्या मरी फाता आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रत्म्या देवा केला भोडव्या मुझे रखेचे दयेन मका दिलाय तुझ्या दबेन तुझे मोत कडाय मका राग संभाळ चलय आमेन. असना सो विषय दीता ये सम्या आणि निरंतर प्रकाशांचे फंकोंदी समाधान ते विषय खेळले आमेन. आम्ही सगळे दिंब्यात पडया उंड्या रूपात आमच्या मध्ये येऊनच्या जेजूक आम्ही स्वागत करूया. त्या जेजूक जेव्या देवाक आम्ही याकडे आमच्या मध्ये स्वागत करूया. हालेलुया 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 तुझो हाव मो करता तुझो हाव मो करता जेजू तुझो हाव मो करता आतानी सदा तुझ्या पाया तळा रावतलो तुझे वाटे नाव सरतलो तुझे सगी हाव गायतलो हाव पाटी सरसोना तुझ्या पाया तुझे वाटेन हाव चलतलो तुझे संगी हाव गायतलो हाव पाटी सरसोना. Psalm chapter 67 verses 5. राष्ट्रा तुझी स्तुती करू देवा सगळी राष्ट्रा तुझी स्तुती करू प्रत्येक आपले पीक दिले देवान आमचे आशीर्वाद घालू देव आमका आशीर्वाद देव सगळं संसार ताका भियोन चलो देव आमका आशीर्वाद देव सगळं संसार ताका भियोन चलो. आज आमचे आशीर्वाद गरजे झालो तो समी आमच्या मुखार या पवित्र सक्रमेंटांत हजर असा. आज जाऊन पुरो या ऑनलाईन आसा आम्ही फिजिकली सांगतना पण आत्मिक तरान आम्ही सांगता असा आत्मिक तरान आम्ही सांगता मिळून आम्ही त्या एका निस्तेवाक आम्ही आराधन करू मुखार सरल्या त्या रायांच्या रायाक आम्ही आराधन करू मुखार सरल्या. देवाचे उतर म्हणता जेन्ना ज्या वेळार जेजू
जेजू खुर्सायलो, जेजू चिसामध्ये नाश झालो, तांचे सगळे जिवीत निराशेचे झाले. जे कितें स्वप्न तांणी पळयल्ली, आमी एका राया सांगत आसां, तो राय ताचे राजवटकी बांदतलो. सगळे सपन तांचे निराश जाले. जेजूच्या मोडा सांगता. पेद्रोन चिंतले, हा म्हजे सगळे जिणेंत हांव मासली पागून आसलो, ते सोडून हांव फाटी आयलो. हांव ताग्या जेजूचो पाटलाव केलो. आतां म्हाका हांवें खाले करचें कळीत ना. परत मासली पागून गेलो. थंयसर जेजू ताच्या फाटल्यान आयलो ताका सोदून म्हणालो, सिमांव योनासा पुता, तूं म्हजो मोग करताय गे. तूं म्हजो मोग करताय गे. तूं म्हजो मोग करताय गे. 3 फावटी जेजू विचारे. म्हज्या मोगाच्या भावा, म्हज्या मोगाच्या भयणी, ह्या भोवपवित्र सक्रामेंतांत असलो जेजू आज म्हाका आनी तुका पळोवन आसा. तो म्हाका आनी तुका तेंच उतर या घडये विचारता. म्हज्या मोगाच्या बाळा, तूं म्हजो मोग करताय गे. तूं म्हजो मोग करताय गे. आमचे दोनी हात उसळून धरया त्या सम्याच्या मुखार. त्या सक्रामेंतांत असल्या जेजूक आमी पळोवया. त्या सम्याक आमची जाप दिवया. त्या जेजूक सांगया, जेजू हांव तुजो मोग करता. जेजू हांव तुजो मोग करता. ही जिणी सरळसर म्हजी सगळी जिणी हांव तुजी सेवा करूंक, तुजे पांयां तळार रावंक हांव आशेता म्हूण गावया. तुजो हांव मोग करता. तुजो हांव मोग करता जेजू. तुजो हांव मोग करता. तुजो हांव मोग करता. आतांनी सुद्धा तुझ्या पांया तळार रावतलो. तुजे वाटेन हांव, तुजे वाटेन हांव चलतलो. तुजे सगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरसुना. तुझ्या पांया तुझे वाटेन हांव चलतलो. तुजे सगी हांव गायतलो. हांव फाटी सरसुना. एक घडी भर त्या पवित्र सक्रामेंत असले जेजूचेर दीस लायता लायतासतना आमचे दोळे आमी धांपया. दोनी हात आमच्या काळजाचेर दवरया. जेजून सांत पेद्रूक सांगले परी आमकांय ताच्या राजांत वावर करूंक आपयला न्ही गे. आज ह्या लेगिरासले हर एकले आमी एका ना एका रितीन त्या देवाच्या राजांत खंयच्या ना खंयच्या मिनिस्ट्रींत आमी वावुरता न्ही गे. आमचे कितले पर्सेंट आमचे वावर सम्या खातीर कितले पर्सेंट आमी दिवन आसा? 100% गे. पयले आमी कितें दवरता? आमचे कुटुंब, या जेजूचे मिसाळ, या आमचे काम, या आमचे हेर राटावड्यो, हेरा लागीं उलोवचे. जेजू तुजे जिवितांत जगून पळयता. तुका आपयला ताणें. मॅथ्यू 28:20 देवाचे उतर म्हणटा, संवसाराच्या पोंतान पोत आसा
आणि सुवार्ता प्रकट करा. जे किते हांवे तुमका शिकयला, जे पवित्र आत्मो त्या त्या वेळार तुमका उगटापे करता, ते तुम्ही प्रकट करा. बापाच्या, पुत्राच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावान बाप्तिस्म द्या म्हणता. आज आम्ही सोम्याच्या सेवेत कितल्या मुशेर पावल्या, कितल्या जणांत आम्ही सुवार्ता प्रकट करणार सांग. आमचे जिवीत हेरांनी पळयतना तो ख्रिस्ताचो पटलावदार म्हणून सांगूंक शकतात की देवाचे उतर म्हणता, जेन्ना जेजूची ते शीस गांवान गांव वचून प्रकट करूंक लागले, बरें करूंक लागले, सेवा करूंक लागले, पिडेसान गुण करूंक लागले, तेन्ना तांकां पळयल्ल्या लोकांनी म्हळें, हो क्रिस्तांव, हो क्रिस्तांव, क्रिस्त या मनशा भितर जियेता, क्रिस्त या मनशा भितर जियेता. क्रिस्तान तो या संसारात असताना किती कार्य केले, आज तो क्रिस्त या भावा या भयणी मुखांतर करनसा. म्हाका आणि तुका, मुझे आणि तुझे जिवीत पळोवन कोण म्हणता गे क्रिस्त या मनशात रूप अंतर नसा म्हणून आम्ही सवाल करूया. प्रत्येक पटी दोन्ही हात आमचे वयर उभारया. वय आम्ही अस्खत तळ्याद्वारे सुख करता, आम्ही अस्खत तळ्याद्वारे निसर्ग फोडटा. आमच्या अस्खत तळ्याद्वारे आमकां मग्न करूंक जायना जावं बरोबर. मी त्या सोम्या लागी आधार मागया. आज सांगया, जशे पेद्रूक तो मास्केट पाठवून गेलो, तेंत हांव ताका पाटी आपयलो. आज ताणे त्या पेद्रूक परत त्या भावार्थान भरलो, ताच्या हातान ती चावी दिली. आज मागया तेच करपा मागोन घेवन परत एक पटी घट्ट थळान दोन्ही हात वयर उबारून आमचे जिवीत समर्पण दिवन परत एक पट्ट म्हणया, तुझो हांव मोग करता, तुझो हांव मोग करता म्हणून गावया. तुझो हांव मोग करता, तुझो हांव मोग करता जेजू, तुझो आता आणि सदा तुझ्या पायांतळा हांव रावतलो, तुझे वाटेन हांव चलतलो सोम्या, तुझे संगी हांव गायतलो सोम्या, हांव पाटी सरसोना, तुझ्या पायांतळा हांव रावतलो सोम्या. बाजती येतो सोम्या, तुझे वाटेन हांव चलतलो सोम्या, संगी हांव गायतलो सोम्या, हांव पाटी सरसोना. परत एक पुढे संग्या, परत एक पुढे बसती सोम्या, तुझ्या पायांतळा रावतलो, तुझ्या पायांतळा रावतलो, तुझे वाटेन हांव चलतलो, तुझे संगी हांव गायतलो, पाटी सरसोना. दोन्ही हात वयर पान गावया. हाले हालेलुया, हाले हालेलुया, हाले हालेलुया.
घट्ट तळण गाऊया. हालेलुया. ताणे आमका पहिला त्याच समय गाऊया. घट्ट तळण हालेलुया म्हणून गाऊया. कितले शेपवटी तुझे आराधन करू का सुकलन सम्या. कितले पटी हांव तुका साक्ष दिवंक सुकलन सम्या. कितले पटी हांव क्रिस्त मुझे भितर क्रिस्त जियेता म्हणून हेरांक दाखोवक हांव सुकलन सम्या. जेजू आज हांव तुजे लागीं कृपा मागता. जेजू आज हांव तुजे लागीं कृपा मागता. जेजू आज हांव तुजे लागीं कृपा मागता. जेजू घट्ट तळा. मोगस्त जावन आसो जेजू. त्या उंड्या रुपार आमचे मुखार हजर आसो जेजू. हांव तुजो मोग करता म्हणटाना दक्षिणा आमचे मुखार प्रसन्न जालो जेजू. ओ जेजू जावन आसा आल्फा आनी ओमेगा, अरंभ आनी अंत. जळत्या बोल्या मुखार रावून मोइजे कडेन उलयल्लो जेजू. वचू तो सोडवणदार आमचे कडेन उलयता. आमकां सांगता मोइजे कडेन सांगलींच उतरां आमकां सांगता आनी म्हणटा म्हज्या परजेचें दूख हांवें पळयलें. म्हज्या परजेचें दूख हांवें पळयलें. हांव पळयतां तांची दुखां पुसोवंक हांव देंवोन आयलां म्हणलो जेजू. आज ह्या उंड्या रुपार म्हजे आनी तुजे मुखार रावून म्हजे आनी तुजे कडेन विचारता कोणाक धाडूं, कोणाक हांव धाडूं. म्हज्या परजेचें दूख हांवें पळयलां. म्हजी परजा रडची म्हाका दिसता. सगळो संवसारच दुखान बुडला. मोइजे कडेन उलयल्लो जेजू, मोइजे कडेन उलयल्लो सर्वेस्पर देव, अब्रामाचो, इजाकाचो, जाकोबाचो देव. आज म्हजे आनी तुजे मुखार ताचे दोनी हात उदारे दवर. खरी एकल्याक आमकां तो पळयता आनी म्हणटा कोणाक धाडूं, कोणाक धाडूं म्हज्या लोकांची दुखां पुसूंक. कोणा कडेन हांव विचारूं. सुम्या
ककुळदार बापा ककुळदार बापा. तुझी बागेवंत कुशी करूंक हांव हांगा हजार आसा म्हणचे करपा म्हाका दी, धैर्य म्हाका दी. हे मिस हांव आमकां दिवंक तयार आसो जेजू. आमचे थंय आसा देखूनच ताणें तसो पवित्र आत्मा आमकां दिला, बळवंत आत्मा. त्या पवित्र आत्म्यान ताणें आमकां घट केला. भायर आसल्या आमच्या भोंवतणी आसच्या सर्व आत्म्या प्रास बळवंत आत्मा तो. कितले आत्मे आमच्या भोंवतणी आतां आसात. लढायचो आत्मो, एकामेका जीव काडचो खुन्येचो आत्मो, खुनी करचो आत्मो, अत्याचार करचो आत्मो, दुःख वळाडचो आत्मो, बियोंक लावचो आत्मो, कॅन्सर म्हणली पिडा सगळ्यांनी ओंपोवन लोकांचे सत्यानाश करचो आत्मो. आमच्या भोंवतणी आसले आत्मे पळया, हर एकले आमी आमच्या भोंवतणी इतली कठोराय, इतले कश्ट झुजां कितें पुरा घडटा. ह्या वेळार जेजू म्हणटा, जळत्या बोल्या मुखार मोइजेक भेटलोलो सर्वेस्पर देवाळे तोच थंय हजर आसा. म्हजे आनी तुजे मुखार तोच तो, दुसरो न्ही, तोच तो देव. जळत्या बोल्या मुखार मोइजेक भेटलोलो सर्वेस्पर देव तोच थंय रावन म्हणटा. त्या देवा मुखार आमी, त्या जिवंत देवा मुखार आमी आसा. तो जिवंत देव आमचे भितर आसा, आमचे कडेन उलयता. आमकां हर एकल्यांक एक मोइजे जावंक आपयता. ताचे मुखार आमी दिंबियांनी सरपडलें तो पळयता. आमची एबिलिटी तो पळयता, आमची असहायकता तो पळयता, आमची अस्कत काय तो जाणा. पूण ताका आमी जाय. आमचे पत्की सैम तो जाणा, पूण ताका हांव जाय. म्हजें कपटपण तो जाणा. हांव आत्तां वय म्हणून उपरांत न्हय म्हणची म्हणूनय तो जाणा, पूण ताका हांव जाय. तितलो बरो देव आमचो, तितलो बरो देव आमचो. देखून कीर्तन 95 6 आणि 7 म्हणटा, येया मान बागोवया, सरपडुया, आमकां रचलेल्या सर्वेस्वरा मुखार दिंबी मारुया. कित्याक तो आमचो देव. आमी ताच्या सरोवाची परजा, ताच्या हातान चलयलेल्यो शेळयो. कितली सोबीत उतरां मुझे आनी तुजे खातीर ह्या पवित्र पुस्तकान बरोवन गेल्यात. आमी ताच्या सरोवाची परजा, ताच्या हातान चलयलेल्यो शेळयो आमी. गुंड्या रुपार म्हाका आनी तुका पळोवनसो जिवंत देव आमचे कडेन इतलेंत म्हणटा, बेविश्वासी जायनाकात. म्हजेर पातयेणी दवरा, म्हाका पाटयल्ल्याचेर पातयेणी दवरा, म्हाका धाडल्याचेर पातयेणी दवरा. तुमी कळवळचे न्ही, कंत करची न्ही. देखून ह्या कश्टांच्या काळार, एका रितीचे कश्टांचे काळ मोगाच्या भावांनी भयणी, भियान जियोवचे काळ, भियाबरीत काळ. खंय गेल्यार तेणे हेणे आकांत अनवरां दिसचो काळ. पूण आमचे भितर एक ताळो आसा. भिये नाकात, घाबर नाकात, हांव तुमचे सोबे आसा. देखून आमकां 20 आनी 4 घंटे दिल्ले तांतलो 1 वंटो म्हळ्यार 2 वरां 40 मिनटां आमी जेजूक दिवंक आसात. मागणे, आमची बरीं कामां, आमची दिसा मदली राटावळ, आमकां एक आवय जावन, एक बायल जावन, एक भयण जावन, एक पतीण जावन, एक दिल्ली जबाबदारी करूंक आमी विश्वासी जावन जेजू सांगता रावंक आसा. जेजू आमचे तावन इतलेंच आशेता, दुसरें कितेंच ताका नाका. तुवें ताका मंदिरां बांदची नाकात. जेजू आमचे तावन मोग आशेता.
देवूच मोगूच देव. हे देवा मोग करच्या देवा, म्हाका मोग दिवंक जाय, तूं खंय आसाय म्हण सोदोन गेल्यार जेजून सोंपो उपाय दिला. तुज्या पेल्या थंय हांव जियेता. जेरुकोच्या वाटेर गायल्ल्या त्या मनशाक दाखोवन जेजून आमकां सांगला, हांव गायल्ल्यां थंय आसा, दुखेस्तां थंय आसा, सेवा करतल्यां थंय आसा, सेवा घेतल्यां थंय हांव आसा. दिसामध्ये आमकां जेजूचो अनुभव करूंक कितलो एक सोंपो उपाय आसा. जेजू आमच्या मदेगात जियेता. देखून खऱ्या काळजान आमी ह्या उंड्या रुपार जरसच्या आमच्या सुम्याक, आमच्या दन्याक आमचे दोन्ही हात उदारे दवरता की आमी खाली मनशां, आमचे कडेन काही ना. तुका दिया म्हळ्यार तो तितलो बावार्थी ना. जेजू बावार्थां दंडयता हांव. संपूर्ण तुका एक मानवा सारखे जे म्हळ्यार म्हाका मागोवंक कश्ट जाता. जेजू सांगया जेजू कडेन, जेजू कडेन आमी उलया. आमच्या दोळ्यांक दिसना तो जेजू आमी सांगिल्लें पुरा समजता, ताका पुरा आयकता, पुरा कळटा. दोळ्यांक दिसच्या मनशाक एक 10 मिनिटाचे एक विजिटींग टाइम काणून ताचे मुखार आमी कितली वडवी काय उलोव्येत. आमी उलयल्ले ताच्या कानाक आयकता आनी आमी उलयल्ले आयकता म्हण ताचें तोंड पळयतना आमकां कळटा. पूण आमी सांगिल्लें आयकल्लो मनीस, म्हज्या हृदयान आयकल्लो तो मनीस, जावं तो ग्रेस ह्या अधिकारार आसलो, म्हज्या गरजांनी कितलो पावात म्हणलें म्हाका दैत ना. तो पावता गी ना, हांवें सांगिल्लें ताच्या मतीन गेलें गी ना म्हणलेंय म्हाका पातयेवंक दैत ना. पूण हो जेजू मौन रावन, मौन म्हजेर आनी तुजेर ताची दिश्ट ताणें कंसयल्या. ताची कंसयली दिश्ट म्हज्या काळजाच्या गुंडायेक पावता. म्हज्या काळजाच्या गुंडायेंत आसचें सगळें तो जाणा. मोत पावता तो म्हजी. तितलो बरो आमचो जेजू, भोव बरो. आमकां पयल्लो जेजू, मैजे कडेन उलयल्लो जेजू म्हज्या आनी तुजे कडेन तेंत उलयता. म्हज्या लोकांच्या हृदयान म्हाका आयकना, तांची दुखां हांव पळयता. तितलो बरो जेजू. जेजू कांयच उणें ना. जेजू म्हाका केदाळाय बदलूंक तयार. पूण हांव इतलेंच म्हणूंक आसा, तुजी खुशी करूंक हांव हांगा आसा सर्वेस्परा. अपूर्बायेन आमी म्हणूंक ताका आयकता. काळजाच्या गुंडा येता आमी म्हणूंक आसा, तुजी बागेवून खुशी करूंक हांव हांगा आसा सर्वेस्परा. कितलो बरो जेजू आमचो. ताचें दिसपट तें काम करूंक बसोन आसल्या मातेवा पळोवन ताणें म्हळें, ये म्हजो पटलाव कर. एकच उतार, ये म्हजो पटलाव कर. कित्याक जेजून मातेवाचेर पळयतना, मातेवाक पळयतना, जेजून मातेवाचेर दिश्ट घालतना, जेजून मातेवाच्या अंतस्करणांत पळयलें. जेजून मातेवाच्या काळजांत दिश्ट घाली. संवसाराक तो पातकी जावन आसलो जाल्यार जेजू ताचे थंय आसलें बरेंपण पळयता आनी प्रसंगदार वांजेलिस्त जावन मातेव एक दीस उजवाडाक येतलो म्हणून जाणा आसलो. जेजू म्हणटा, ये म्हजो पटलाव कर. ताच्या घरात जेवणाक वेता. खुनीगार मैजे म्हणून जे सरीसपर देव जाणा आसलो. खुनीकर दौच्या मैजेक देव रावयता आनी ताका मेजता. हांव आनी तूं मातेवा बरनी, आमी मातेवा तितली बरी न्हय, मातेवा वरनी पातकी जावंक पुरो, मैजे वरनी पातकी जावंक पुरो. पत्त्यांक सुद्दां नायिल्लो देव आज म्हाका आनी तुका सांगता, म्हाका तुजी गरज आसा. उंड्या रुपार जरसच्या जेजू आमी कशें आराधन करची, कशी स्तुती करची, ताचे कडेन कशें उलोवचें. म्हाकाच एकच उतार, सुम्या
सोम्या म्हाका तुवें संवसारांत प्रवादी म्हणून नेमून हाडलाय. हांव आवयच्या गर्भांत प्रवादी म्हणून म्हाका तुवें नेमलाय. ते प्रवादपण करूंक म्हाका फावो कर. सुवार्ता प्रकट करूंक म्हाका फावो कर. दिसाक एकल्याक म्हणी हांवें उजोवंक फावो कर. म्हाका समाधानाची हातेर कर. म्हाका बरवसो दिवचे एक हातेर कर. खंय दुखुल्ली मनशां आसात, निराश जाल्ली मनशां आसात, थंयसर बरवसो दिवची हातेरां कर. म्हाका हातेर कर. खंयसर दुखोवण आसा, बोगसोणें ना, थंयसर म्हाका बोगसोणें दिवचें. बोगसोणें म्हळ्यार कितें म्हणून शिकोवचें हातेर कर. बेजाराय दूख आसल्या कडेन संतोष दिवचें हातेर कर. कितले अवकाश आमकां देव दिता. कोण कश्टांत आसात म्हणल्यार जाणा आसून तांच्या घरा येताना एक पॅकेट बिस्कीट घे, 1-2 फ्रुट्स काणकोन वचून तांकां एक सन्मान केल्यार, तांकां एक मेळ्ळ्यार, तांकां एक बुजोवणेचे उतार दिल्यार कितलो संतोष जाता आमच्या सोम्याक. देखून मोइजेक रावयलें सोरेस्परा देवान दवताना जळचें बोलें ताणें पळयलें. जळटालें मात्र पूण तें जळोवन बोबर जावना, फकत जळटालें. देखून मोइजेक आतुराय जाली. ताणें रावून पळयलें जळटा पूण कित्याक हुलपून वचना. आनी पवित्रात्मो ताचे कडेन उलयलो, राव. आनी आपूण कोण म्हणून त्या देवान ताका मुखार वळख दिली. तोच देव मोगाच्या भावा आनी भयणी, म्हाका आनी तुका भेटलो देव. म्हाका आनी तुका भेटलो देव. आनी की आमचें तें आमचें ताचें काम आमकां सांगुल्लो देव राखून आसा. ते मिसांव आमी सुरू केलां गी. आमकां खंयचें मिसांव दिवंक देवान म्हाका आनी तुका रावयल्लें. जळच्या बोल्यांत रावून आमकां संदेश दिल्लो देव आनी की आतुरायेन राखून आसा. हांवें तें मिसांव सुरू केलां गी. हांवें दिसाक एक तरी एकल्याक म्हणी जेजू नीज देव तो आमकां संडिना म्हणून सांगूंक हांवें प्रयत्न केलां गी. त्या दाळा मात्र उंड्या रुपार जरसच्या सक्रामेंतांतच्या जेजूचें आराधन जाता. आमच्या संगता रावूंक, हे रूप काण घेवन आमच्या काळजांत येवंक, आमच्या भितर येवन वस्ती करूंक जेजूनय एक कूड काण गेली. सोरेस्परा देवान एक कूड काण गेली. कूड बॉडी काण गेली. मरियमाच्या गर्भांत ती कूड वाडली. 9 महिने संवसारांत आयिल्ली. अपोस्तलां सांगता बरसाली, लोकां सांगता बरसाली, पिडेस्तांक पळोवंक मेळ्ळी ती कूड क्रिस्ताची. जेजू सोडवणदार, एका सुताऱ्याचो पूत म्हणून वळख दिवन तो जियेलो. ती कूड ताणें काण गेली. आनी ती कूड उंड्या रुपांत बदलून हें म्हजें मांस. आनी तो जेजू ती कूड उंड्या रुपार बदललेली कूड आज म्हज्या आनी तुज्या कुडी भितर विश्रांत घेता. जेजूची कूड म्हजे आनी तुजे भितर आसा. देव तांचे सोवें आसलो म्हणटा पोरनो तस्तमेंत. पूण आज हांव आनी तूं नवीकरणाची मनशां, नव्या तेस्तामेंतांतली मनशां हांव आनी तूं म्हणूंक सोदता जेजू सोरेस्पर देव म्हजे भितर आसा. म्हजे सांगात आसा वय, पूण तो म्हजे भितर आसा. तांकां तें बाग नातलें. म्हजे भितर देव आसा म्हणून बाग नातलें, पूण म्हाका आनी तुका हें बाग देवान दिलां. उंडो जावन बदललो ह्या सक्रामेंतान म्हाका आनी तुका दिसचो देव, सोरेस्पर देव, मोइजे कडेन उलयल्लो देव, मोइजेक रावून राव हांव लोकांची दुकां बुसोंक आयलां म्हणलो देव आज ह्या उंड्या रुपार म्हजे आनी तुजे भितर आयला. आमी संवसाराच्या खंयच्या कोनशांत आसूं,
पळया. लॅन्सी कॅनडांत आसा, तुम्ही कुवेटांत आसात, हांव कोडयाळांत आसा, आनी की कोण पुरा बॉम्बे तावन आनी खंय तावन हे मागणी आयकतात. पूण आमी सोमेस्ता आमी या कुडीत एक जावन आसा. आमी क्रिस्ताची कूड जावन आसा. आमी त्या कुडीचे सांदे जावन आसा. कथोलिक पवित्र सभा आमी जावन आसा. या कथोलिक पवित्र सभेचे जिवंत फातर आमी जावन आसा. पळया त्या उंड्याचेर आमची दिश्ट लावया. कांयच आमकां दिसचे ना, पूण त्या उंड्यार पराल्या जेजूक आमी दिसता, जिवंत ताचे फातर आमी दिसता, ताच्या कुडीचे संदे आमी दिसता, ताच्या कुडीचे विश्वे आमी, हांव आनी तूं जेजूची कूड जावन आसा. नवो पाप साहेब पोप लिओ 14 आमकां मेळ्ळो. भगिवन तो खंडीत जावन पळया, ताणें तें नांव काण गेलां. पाप साहेब लियाव 13व्याच्या मुखेल ताची जिणी ताणें काण घेवन मुखार आपणाची जिणी मुंदरसून येताना महत् कार्य देवाचो विशेष अनुभव संवसारार दिवंक ताणें तें नांव काण गेलां. हांवें आनी तुवें कितें करूंक? आमच्या पाप साहेबा खातीर आमी मागोवंक, आमी ताका संगात दिवंक आसा. आमी संपूर्ण रितीन आमच्या पाप साहेबा खातीर विशेष रितीन मागोवंक आसा. ताच्या आदी आयिल्ले पाप साहेब, दिस इज द 267th पोप सांत पेद्रोच्या बसकेर बसता. सांत पेद्रोक म्हणली उतरां सुरेस्परा देवान, जेजून तुजेर हांव म्हजी पवित्र सभा, म्हजें पवित्र बांदतलो, म्हजें बांदप हांव बांदतलो. त्या बांदपाक आज एक नवो खांबो उबो जालो, पोप लिओ 14. तितलो संतोष आमकां हें पळोवंक आमकां भाग फावो जालें. म्हज्या 74 वर्सांच्या अवधेंत कितले बरे बरे पाप साहेब, कितले भाग्यवंत पाप साहेब आमकां मेळ्ळे, म्हाका मेळ्ळे, तुमकां मेळ्ळे. तांचे पैकी 2 सांत जाले. आतां 3रो पापा फ्रांसीस सांत जातलो. आमच्या ह्या जिवितांत, ह्या अवधेंत आमकां दिल्लें भाग देवान कितलें वर्तें जावन आसा. मोगाच्या भावांनी भयणी, संतोष पावया आमी कथोलिक पवित्र सभेन जिवनची मनशां. बिरमोत पावया आमच्या कथोलिक सभेंतल्यान भायर गेल्ल्या खातीर, बिरमोत पावून तांचे खातीर मागया. मोरये माये कडेन मागया. संतोष पावया आमी. मोरी आमच्या खातीर कळनासतना विनंती करता. संत भक्त आमच्या खातीर विनंती करतात. आनी ते भाग्यवंत अपोस्तल आमकां सांगिल्ले, आमी जेजूक पळयले, आमी जेजूक आपोडले, आमी जेजू सांगता बसतेले हांव, आमी जेजू सांगता गाद्याच्या मेरेर सरतेले हांव, आमी जेजू सांगता रुकामळांत बसतेले हांव, आमी जेजू सांगता गुड्यार बसतेले हांव, आमी जेजू सांगता वरे विंगड वचून आमी ताचे सांगता बसतेले हांव. पळया ते अपोस्तल, त्या अपोस्तलांचो उडास काडया. कितले भाग आमचे, कितले पवित्रपण आमी जोडयेत. संतोष आमकां, आनंद आमकां. कथोलिक पवित्र सभेन जल्मून ही व्हडा वळखण घेवन हांगा पावल्ली आमी, हांव आनी तूं देवाच्या दिश्टीन विशेष जावन आसा. देखून जेजू म्हाका म्हणटा, म्हज्या लोकांचे कश्ट हांवें पळयले, म्हज्या लोकांचे दूख हांवें पळयलें, म्हज्या लोकांचे रुदान हांवें आयकलें. सुटका दिवच्या खातीर हांव देवून आयलां. आनी पळया उंड्या रुपार रावला. त्या उंड्या रुपार आतां तुमी मिसाक वेतेल्यात. शुक्राराचो दीस, शुक्रार, शनवार, आयतार 3 दीस गल्फांत. कितलो लोक थंयसर मिसाक येता. सगळ्यांक हो संदेश मेळून दी. मैजेक मेळिल्लीं उतरां आयकून दीत. हांव लोकांची दुकां पुसोंक आयलां. कितलो लोक रडटा गल्फांत. काम ना, रावूंक समा सुवात ना, कुटां पसूंक आदार ना. सगळ्यांनी कश्ट, सगळ्यांनी कश्ट. कोडयाळांत कश्ट. बिरमोत दिसता लोकांचे, बिरमोत खंयच्या रितीन कोणा कडेन विचारचें. इस्कालांत भुरग्यांचे फीज बांदूंक कश्ट जाता. वय बापय, पिडा भुरग्यांक आस्पत्र्यांत एडमीट करन.
बरेंपण जायना, कश्टात आता वय बापय. हर एका कुटुंबांनी कश्ट. जेजू म्हणटा, सरेस्पर देव म्हणटा, ही दुकां पासून हांव आयलां, देवोन आयलां, ह्या संवसारांत रावलां. त्या देवाक आमी विश्वासी जावन जियेया. त्या देवाचेर विश्वास दवरया, देवान पटयले ताच्या पुताचेर विश्वास दवरया. आनी ह्या उंड्या रुपार आशिल्ल्या जेजू मुखार आमची मागणी उबारया. सरेस्परा, दळबारांच्या सर्वेस्परा, मोइजे कडेन उलयल्ल्या सरेस्परा, अब्राहाम, जाकोब, इजाका कडेन उलयल्ल्या सरेस्परा, म्हजे कडेन उलोवच्या सरेस्परा, तुजी बागेवून खुशी करूंक कांय न्हय तरी दिसा मदें थोडो वेळ हांवें दिंपयेर सरपडोन ह्या सगळ्या संवसारार कश्टांक बळक जाल्ल्या लोकां खातीर मागोवंक म्हाका कृपा दी म्हणून मागतां. आयक आमचें प्रार्थन येसुमिया. तुमची मागणी उबारा. आनी आतां तो देव आमचे मदें हजार आसा, संपूर्ण म्हाका ताचो अनुभव जाता. एनॉयंटिंग जाता सुमार जाणां. फकत आमी विचारया, मागण्याची पळय, मागची कृपा विचारया, मागची कृपा विचारया. मागणे मागा मेळटलें, बडाय भक्तें जातलें. सदांच आमी कितें म्हणल्यार जेजू कडेन मागया, मागणी उबारया. बहु पवित्र सक्रमेंटात असल्या सोम्या, आम्ही अस्कर सोम्या, तू एकलो मात्र बळवंत. सोम्या, आमच्या या जिणेच्या पैणांत तुवें आमकां वेंचून काडलाय, आमच्या नांवान पयलाय, आमचें नांव आपल्या तळाताचेर कांतयलां म्हणून तुवें सांगलाय. सोम्या जेजू, वचून सुवार्ता प्रगट कर, बरी खबर दी म्हणून तुवें सांगलाय. सोम्या, आमी अस्कत कायन कितले पटी सुकल्या सोम्या, तुका साक्ष दिवंक, हेरांक बगसूंक, हेरांचो मोग करूंक, हेरांचे सेवेंत पावूंक सोम्या सुटल्या सोम्या. सोम्या जेजू, आज आमी कृपा मागता. सोम्या जेजू, आज आमच्या जिवितांत आमकां दी कृपा. आमी साक्षीदार जावच्या, आमी तुजें उतर प्रगट करच्या, आमी तुज्या राजाची हातेरां जावच्या, इन्स्ट्रुमेंट जावच्या. आमकां कृपा दी सोम्या. ऐक आमचें प्रार्थन येसुमिया. आयक आमची प्रार्थन येसुमिया. सोम्या जेजू, कितले जाणां विजाच्या समस्येर आसात सोम्या जेजू. सुमार 6,000 डॉक्युमेंट्स मिनिस्ट्रींत अप्लाय केल्ले, मिसिंग आसले. 2 जाणांची मेळ्ळ्यात आनी 4 जाणांची डॉक्युमेंटां आनीकय बाकी आसात. सुमार 1 म्हयन्याच्या वयर जाले, ऑलमोस्ट विजा मुक्त न्हय. सोम्या जेजू, आज असली कितलीशी भाऊ भयणी आसात सोम्या, कश्टान आसात. सोम्या जेजू, आज तांच्यो गरजो उबारता सोम्या. जेजू, ती आकांतात आसात. फाल्यां कितें जाता म्हणलें कळीत ना. तांच्या कंपनींत तांकां प्रेशर आसा, तुमी सोडून वचचें म्हणून. सोम्या, एक भाव सुमार 2 वर्सां जाली सोम्या जेजू विजाच्या समस्येन आसा, कंपनीची केस आसा. सोम्या जेजू, ताणें कितें सुसूक करूं ना. तूं जाणाय सोम्या, तूं सगळें कळीत आसा. तशें सांत पेद्रोन म्हळें, तुका सगळें कळीत आसा सोम्या, तुका सगळें कळीत आसा. कशें कितें ताच्या जिवितांत जालां, कोणें ताका फसयलां, सगळें कळीत आसा सोम्या. फसयल्लो व्यक्ती मुख्य न्हय सोम्या, वाचयल्लो व्यक्ती तूं जावन आसाय, सोलोन व्हेल्लो व्यक्ती तूं जावन आसाय. कितले पटी त्या भावाक शिरकाव घालयता जाल्ले सोम्या जेजू, तुवें राखलाय आनीकय राखताय सोम्या जेजू. तो भाव एक पटी गांवाक वचून कुटुंबा सांगाता मेळोवंक शकता सोम्या. सोम्या, एक पटी या संकश्टांतल्यान भायर येवंक शकता सोम्या. Psalm 57:1, म्हजी दया कर सोम्या, म्हजी दया कर, कित्याक हांव तुका शरण येता. विघ्न संपास तुज्या पाकटाच्या सावळेंत वासरूंक येता. आज असले विजाचे समस्येन कितले जाण आसात. एम्प्लॉयरान
विंगड विंगड रिजाना खातीर केस घाल्या त्या हर एका तुझ्या भुरग्यांक तुझ्या हातान समर्पित सोम्या. तांकां काकूळ कर, तांची वाट उक्ती कर मागता. ऐकमचें प्रार्थना ये सोम्या. ऐक आमचें प्रार्थन येसुमिया सगळे आमी या त्या समा खातीर जिबेच्या देण्यानी मागया. शांदर Shirala bara shirala bara di bara shira bara di gira bara di bara shirala bara bara di bara shira bara di gira bara liara 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 hallelujah liara 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 shirala bara shira bara bara di bara shirala bara di gira bara liara 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 hallelujah liara 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesu, 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 Jesu. Dori hatamche voirubaria. विशेष रान माग्या एकले आवय रडोनसा तिचो पूत घरात जावन वचून 18 वर्सां जाली. 18 वर्सां तावन त्या आवयन त्या भुरग्याचे तोंड पळोवना. तो एक 18 वर्सां जावन त्या पुताचो थाळ आयकवना. ती आवय रडोन आसा, म्हजो पूत खंय आसा म्हणून राखोन आसा. जशे वेचीक पुताक ताचो बापूय दारवोट्यार राखोन आसलो, आज ती आवय तशेंच राखोन आसा. आज आमचे मध्ये कितल्योशो आमी आवय आसा, आवयचे खडीस आमचे लागीं आसा. आमकां कळटा एका आवयची भोगणां आपल्या भुरग्या पासून कशें आसात. एकपटी आपल्या भुरग्याक पळयल्या पुरो पुडोन अशें आसात. आज त्या चरक्या पासून मागया तशें मन परिवर्तीत जावं दी. तो वेगीच्या वेगळी त्या आवय लागीं पावों दी. एकले आवय रडोन आसा, तुजो पूत खंयच्याकी वायट संबंधांत आसा. एकपटी त्या वायट संबंधांतलो भायर आयल्या पुरो म्हणून मागोन आसा. आज एक आवय रडोन आसा, तिचो पूत वायट सवय तावन भायर येयचोय म्हणून रडोन आसा. आज असले कितल्योशो आवय विंगड 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 आपल्या भुरग्या पासून विंगड विंगड कारणा खातीर रडोन आसात. आज विशेष दोनी हातांचे वयर उबारया. या भुरग्यांक समाजाच्या समर्पण देवया. एक याजक म्हणून आसलो, सैतान आजच्या भुरग्यांचे टार्गेट करना आसा. भुरग्यांचे आणि युवा जनांचे आत्मस्वरूप प्रयत्न करना आसा. आज आमी दोनी हात वयर उबारून संवसारांतल्या सगळ्या भुरग्यांपासून आणि युवा जनांपासून मागया. आमच्या संवसारांतली सगळी भुरगीं युवा जनां अभिषेक जावचे पासून, अनॉइंट जावचे पासून, सोम्याचो अनुभव तांकां मेळचे पासून सुते कर मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. रिया 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 शिराला बरा शिरा बरा दिबरा शिराला बरा बरा रिया शिराला बरा बरा दिबरा 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 दि रि 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 हालेलुया रिया 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 हालेलुया हालेलुया रिया 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 हालेलुया हालेलुया हालेलुया. दोनी हात वयर उबारून परत एक फावटी समर्पण दिवन मागया. आमच्या मध्ये कितली पिढ्या आसात. ह्या एक कुटुंब मागोन आसा. एकलो भाव रॉकी म्हणून सुमार टाइम जालो, सुमार 6 महिना वयर जाल्या म्हूण चिंता. कॅन्सर पिडेन कश्टून आसा, किंवा घेवन आसा. आज कितले जाणां विंगड विंगड पिड्यांत असल्या कश्टून आसात. कॅन्सर पिडा मरेकार एका कुटुंबान रेगल्यार त्या कुटुंबान समाधान आसना. विशेष त्या भावा पासून मागया. कितले जाणां लिव्हरचे प्रॉब्लेम, किडनीचे प्रॉब्लेम, एका बहिणीच्या गर्भांत फायब्रॉइड जाला आणि ते फायब्रॉइड वाडोवन आज युट्रस पुश करनासा. डॉक्टरांनी सांगला 2 महिन्या भितर सर्जरी करची म्हणून. 20 तारीखेक डॉक्टर परत अपॉइंटमेंट दिला चेकअपाक. विशेष त्या भयणीक समर्पण दिवन मागया. कितले जाणां पाठीच्या कण्याची दूख, पेंटाची दूख आसा, L4 ची गॅप आसा, हार्टाचे समस्या आसात, ब्लड शुगर कंट्रोल येतात ना, स्किन एलर्जी आसा आणि विंगड विंगड पिड्यान कश्टून आसात. त्या हर एकल्या सोम्याच्या समर्पण दिवया. एक घडीभर उडास काडया. आमच्या कुटुंबान सांग पुरो, आमच्या शेजाराक कोण पिड्यास्त आसात तांकां उडास काडया. आणि सोम्या तांकां पळ गुण करतल्या देवा.
I am the Lord who healeth thee. I am the Lord who healed, who sent my word and healed thy disease. हांवें म्हजे उतरतान तुका गुण केलो. Psalm 107:20. आपले उतर धाडून तुवें तांकां गुण केले. आपले उतर, ते उतर जेजू क्रिस्त शब्द मनीस जाल्लो ह्या सक्रमेंतांत आसा. त्या सक्रमेंतांतलो जेजू लागीं मागया, सोमया. त्या उतरान त्या तुज्या भुरग्यांक बरें कर. सुटका बेफिडेन ताणून घडये बोल. घट्ट जाल्यार स्तुती कर. Magia, hallelujah, 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 hallelujah. Ria, 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, ria, 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 ria. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, ria, 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 ria. Stuti, 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 stuti. महिमा तुका, महिमा तुका, महिमा तुका सम्या. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. तकली आम्ही बघूया सक्रमेंट दिसल्या जेजूचे आशीर्वाद मागया. सम्या Jeremiah 1:5. आवयच्या गर्भान तू असतानाच म्हाका तुजी वळख असली. तू आवयच्या गर्भांत असतानाच हांवें तुका आपयला. एक प्रावाधिकरणात हांवें तुका आपयला. सम्या म्हाका एक प्रवादी जावन तू वेचून काडलाय. सम्या आज तुवें जें कितें मिसाव दिलाय त्या मिसावाक सारखें हांवें जियोंक, तें मिसाव सारखे रितीन करूंक. सम्या तुजो ताळो सदांच आयकोंक, तुजी कुशीक सदांच पाळूंक म्हाका कृपा पळय. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving And all be every thanksgiving. moment thine. Moment to thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, Holy, sacrament divine, divine. all praise and all thanksgiving be every moment thine. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesse Bhai. इतल्या बऱ्या Thank you. रितीन सक्रमेंताचे आराधन आमकां आमी पयस असल्यार इतल्या बरें Yes. तूं एक्सप्लेन कर आमकां सोम्याचो एक अनुभव मेळच्या बरें केलें. थँक्यू. प्रेज द लॉर्ड. ते Praise the तुज्या Lord. मिसावांत आनीक आशीर्वाद दिवन दी. येस बा आमकां मस्त मागण्याची गरज एकामेका सुमार मागण्याची गरज मागया आमी. येस खरी एक दीस मला दी एक Yes. तरी आम्ही बचाव करूंक आसा. येस या सो सगळ्यांक वेटकरांक सगळ्यांक हॅव ए नाईस डे. हॅव ए नाईस Yes. डे. Have a nice day. प्रेज द Have a लॉर्ड. nice day. Canada Praise the Lord. people, have a nice day. Have a nice for us Bombay. night. बॉम्बेची night. हेलेन बाई आसा बॉम्बे टाउन. Why? पुरा मस्त नाक जॉईन जाता. तेणी बी आतां आमी सक्रामेंताच्या आराधनांत मस्त बरेंपण जाता. Yes. कळोनी फाल्यां ब्रदर फ्रांसिस लोबोचे टॉक आसा. येस रायना. Yes. काही सांग ना म्हाका मेसेज येऊ ना. ओके आसतलो ताणें कांय सांगो ना नाजाल्यार सांगता आसलो आसा फाल्यां सकाळी टॉक आसा. दया कर कोण ऑनलाईन आसात मागणें आयकतात दया कर परच्या शनिवारा कितें पुरा ताणें शिकोवन दिल्या परत एक फावटी आयकया प्रिपेर जाया. एक बुक काडून घेया, एक पेन काडून घेया, वॉटर बॉटल सांगात दवरा, बायबल सांगात दवरा आनी बसा 1 घंटो सुम्याच्या हजरपणांत देवाचें उतर आयकोंक बसा आनी बरें कर आयकया. एक बुक तो ह्याच टॉपिका खातीर दवरा. नोट करून घेया सगळें कितें ब्रदर फ्रांसिस लोबो सांगून दिता ते सगळें नोट करून दवरा आनी ते मेडिटेट करा. ते तुमकां हर एकल्याक आनी सर मुखल्या दिसांनी आत्मीक ज्ञानांनी भरोवन दी म्हणून मागता. आनी ह्या सगळ्या जमतीच्या गरजां पासत आमचे जेसीबाई पासत आमची लिडर मार्ग्रेट बाई तशेंच आमचे हर एका गरजा पासत तुम्ही मागा. हे लिंक तुम्ही युट्यूबार यायच्या मागणं युट्यूबार आसा
आमचे सदांची मागणी युट्यूबर आसात तुम्ही हेरांक शेअर करा आणि हेरांक या मग जमत विशयान सांगा देव तुमकां हर एकल्यांक आशीर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपन बरो दी प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू गुड नाईट